दक्षिणान जे टार्गेट आसा दक्षिण आणि उत्तर 1,13,000 4 लाखा भितर आमचे 1,70,000 हे दक्षिणेन टार्गेट आसा. 1 लाख आमकां मतां पडलेली 1,91,000 हे 1,70,000 इज अवर टार्गेट. स्पेशली तालुक्यात 8 मतदारसंघ तर त्याच्या भितर सांगल्यान तुका वेळ्ळी मतदारसंघात 2,000, बाणावली मतदारसंघात 2,000. त्यामुळे ते जे हे आसा त्यांची लास्ट टाइम जाल्ली मेंबरशिप हेवाळ जाल्लेले टोटल पडलेली मतां हे कन्सिडर करून ते टार्गेट आमी केले. 4 लाख हे टार्गेट आशिल्लें 19,000 एक्स्ट्रा. त्यामुळे ह्या वेळार सुद्दां आमी 4 लाख प्रायमरी मेंबरशिप करप अशें टोटल 4 लाख आणि न्यूच्या आणि ते पल्ले असले ते आमचे कशें आसा की 5 वर्सां जाल्यानंतर परत मेंबरशिप ही सगळ्यांक प्रायमरी मेंबर तांकां परत मेंबर आमकां परत टॅक्स मेंबर परत एडिशन आसता. ह्या वेळाचेर ठरयल्लें आसा की 5 पयलीं घेताले आतां घेवप ना अशें. कारण कांय लोक जे आसात त्या नंबराचेर ऑनलायन फाल्यां तुज्याकय जावपाक येता. त्यामुळे तुजे कडेन फी मागपाक आमी वयचे ना न्ही. त्यामुळे इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट संबंध केले. फक्त इन्फॉर्मेशन ऑनलायन करप आणि ऑनलायन करतकच आमी ते जो मेंबर कोण रजिस्टर करपाक वता तेणी ते फॉर्म भरून हाडप जेणे करून आमकां त्या मतदारसंघा भितर जेन्ना आमी कमिटी करतले त्या वेळाचेर त्या मेंबराक मिनिमम त्याने मेंबर करचे पडटा. जाल्यारूच ताका मागीर बुथ अध्यक्ष आसत आमचे मंडळ समिती आसा तेचेर सदस्य येतात तेचेर एखादें पोझिशन घेवपाक मेळटा. आणि टार्गेट फॉर हीच कॉन्स्टिट्युएन्सी हीच कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी टार्गेट जे दवरिल्ले आसा ते गेल्या वेळार जाल्ली मेंबरशीप पडलेली आमकां लोकसभेत त्या आधाराचेर आमी एक 4 लाख फिगर केलो आसा. त्यामुळे 4 लाख फिगर एखाद्या मतदारसंघात दिलो जाल्यार त्या मतदारसंघात आपल्याक समजा एखाद्या मतदारसंघात 15,000 टार्गेट दिलो जाल्यार ते 15,000 म्हज्या मतदारसंघात हांव कशें करतलो ते बूथ वायज टार्गेट हे त्यांनी तय करचे पडटा. आनी ताका लागून ते वर्कशॉप जे आसा ते वर्कशॉप डिटेलिंग कशें वचून करप कितें करप वचून त्या मेंबरशीप हे सगळें डिटेल दाखोवप सांगपाक लागून आमी प्रत्येक मतदारसंघाचे वर्कशॉप घेतात.